सुमार एक कॉल येयलो PSCच्यान की एक डॉट डेड हाडला म्हणून. सो आमी आमचो स्टाफ गेलो थंय तेका आमकां कळ्ळें की तो हांगासर एक इलेक्ट्रीक पोल कितें तरी ते इरेक्ट करताले तेन्ना ताका कितें शॉक येवन तो एक्सपायर जालो. तेन्ना आमी व्हेरीफाय केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की थंय JE आसलो तो. सो त्या जाग्यार नासलो आनी तेणें वयरसून एक खांब्या वयच्या दुसऱ्या खांब्या वयल्यान एक हाय टेन्शन वायर गेल्ली ती तेणें बंद करूंक नासली. सो बिकॉज ऑफ दॅट ताका तो इलेक्ट्रीक शॉक येवन तो एक्सपायर जालो. सो आमी तेज्या नंतर आनी तेज्या वांगडा जे आसले 3-4 जाण तेवूय इंजर्ड आसले. सो आमी तेंचो स्टेटमेंट घेवन व्हेरीफाय केलें आनी मागीर EEचो स्टेटमेंट घेतलो. ताका विचारलें की बाबा तुमचो हांगासर कोण रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर आसा. तेणें सांगलें की JE आसलो पळय तो आनी तेजेनी सब कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक तरी एकट्याक दिल्लो तो मनीस आसलो. सो आमी दोगांचेर ऑफेन्स रजिस्टर केला ते केसीन. तरी सध्या आतां आमी म्हणपाक शकता की खंय तरी डिपार्टमेंटा नेग्लिजन्सा लागून जाल्लो असो इन्सिडंट. कित्याक ती वायर जर ताणें हाय टेन्शन वायर गेल्ली ते लेमॅन आसले जे लेबर आसले पळय तांकां ते कळोंक नासलें. सो जो JE आसलो किंवा AE आसलो पळय तेणें ते पयले तांकां खबर आसता. सो तेंच्यांनी ते प्रिकॉशन घेवंक जाय आसलें. सो तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवंक ना म्हणून हो इन्सिडंट जालो. सो ते नेग्लिजन्साचो आमी ऑलरेडी ऑफेन्स रजिस्टर केला दोगांचेरूय केला. एक तो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तेजेर केला आनी JE आहा तेजेर केला. दुसरें म्हणल्यार आतां ते फॅमिली बद्दल तुमकां कितें कॉन्टॅक्ट जावं कितें फॅमिलीक अजून तेजेर कॉन्टॅक्ट जाला. सो ते आमकां येता म्हणून सांगला तेंच्यांनी. सो पोस्टमार्टम आमी त्या खातीर दवरला इनक्वेस्ट केला पूण पोस्टमार्टम आमी करूं ना. दे आर ऑन द वे. सर काल खंय तरी इन्सिडंट जाला कितें जालां ना सर कितें जालां आजून तुमी एक्शन कांय घेतलें ना तेजेर. तुमी एक EE आसा EE म्हणून तुमी काल एक इन्सिडंट जालो पळय सांग्यार तेजेर तुमी आजून कांय एक्शन घेतलें ना तुमगे स्टाफा लागून. हय पूण ते स्टाफाचेर तुमी कांय आजून हें घेतलें ना. तो एक खंय तरी तो मेलो ते मायग्रंट म्हणून तुमी कांय एक्शन घेना अशें कितें जाल्लें आसा. आनी हेजे पयलीं अशें इन्सिडंट जाल्लें आसा. तुमची खंयची काळजीपण अशें म्हणपाक शकता आमी. मागीर आजून कित्याक तरी एक्शन घेतलें ना. आनी खंय तरी ते JEचेर केल्या FIR केल्या AEचेर करपा जाय न्ही. ते मायग्रंट म्हणून तुमी तेंचेर कांय एक्शन घेवपाक म्हणून अशें हय मागीर ताका आजून सस्पेंड कित्याक केलें ना तुमी. हो फर्स्ट खेप इन्सिडंट न्ही पयलीं सुद्दां अशें कितले इन्सिडंट जाल्ले आसा. खंय तरी डिपार्टमेंटाची निश्काळजीपण आमी अशें म्हणपाक शकता काय तुमी ह्या बाबत काय गायडलायन्स दिल्ले आशिल्ले. हय सगळे ताका पोल उपकरचे पयलीं शटडावन घे सगळे ताका गायडलायन्स दिल्ले आशिल्ले. हय सो आतां JEचेर म्हणून कित्याक FIR केलें तर तुमी सगळे शट हें केलें जाल्यार. काल PI येयला PI इन्स्पेक्शन केला पळय. हय PI इन्स्पेक्शन करून तांचे FIR केली ऑलरेडी ताणें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन केल्लें आसा ताणें. पूण हेजे पयलीं अशे भरपूर केसी जालेले हेजेर तुमी खंय तरी ते मायग्रंट म्हणून म्हगेले ह्या पिरियडाक म्हगेले फर्स्ट टायम जालें हे. ह्या पिरियडाक जावं पूण सांग्यार अशे केसी वाडीत आसा. वरकट्यार म्हणटा थंय जाल्यो काली म्हणून जाल्यो. आयडिया ना पूण तुमचो तो सेम JE आसा आनी तेजेर तुमी कांय आजून एक्शन घेवपाक मेळना. तुमचे कोणाचो पॉलिटिकल कितें प्रेशर बीन आसा तुमचे प्रेशरा इशूच ना हांगा. जाल्यार तेजेर आजून एक्शन कितें आनी एक भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा एक गोंयकार जाल्यार तुमी अशें सेम अशेंच हाताळटाली हें ना न्ही. एक कोणालो जीव गेलो आसा न्हू एक मनशाचो ते मायग्रंट म्हणून तुमी खंय तरी कांय एक्शन घेवपाक पळयना. ती केस खंय तरी आनी अशें आयकता खंय तरी ती केस धांपपाचो प्रयत्न चालू आसा म्हणून. आनी तुमी केन्ना म्हळ्यार ते JEचेर एक्शन घेतले केन्ना म्हळ्यार एक्शन घेतले. आनी AEचेर तितलो रिस्पॉन्सिबल तितलो हे AE आसा न्हू तेजेर एक्शन जावपाक न्हू. पूण इन्क्वायरी जातली केन्ना जातली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.